हॅलो. ए वासंती, हें गो तुका फोन कित्याक अर्जंट केला? यशोवपी म्हणजे कितें गो? कितें? सतवणूक ऑफ पिपल? हें आवटे. सतवणूक ऑफ पिपल कितें? यशोवपी म्हणजे दुसरें कितें तरी आमगो स्टँडर्ड ऑफ ऑपरेशन कितें तरी आहा. कित्याक जाणा मुगो आगो चवथीक भटांक यशोवपी लायली न्हू गो. हय, भटां वचपाक मेळना खंय. हय, हें वाडलां न्हू गो, कोरोना बी वाडला न्हू, सेफ्टी म्हणून तेणी सांगलां भटांक बिटांक आपोवनाका, तुमी ऑनलायनूच कितें तें करा नाजाल्यार तुमी कितें तें करून घेया म्हणून. हय, बोवाळ पडला आतां डिक्लेअर केला मुगो बोवाळ सगळे कितें कितें म्हणटा कितें आवटेपणां करता. पूण म्हाका कितें दिसता जाणा मुगो, हें बेश्ट केलां. कित्याक जाणा हेंचें मुगो आयडिया कितें आसतली, तुका डायरेक्ट गणपती कडेन कॉन्टेक्ट करपाची आसतली गो. हय म्हणजे पळय म्हाका एक सांग आतां हो आमकां प्रायम मिनिस्टरा कडेन आयज पर्यंत केन्ना कोण आमी उलयल्ले ना मुगो. हे फावट उलयले ऑनलायन डायरेक्ट उलयले. आतां प्रायम मिनिस्टर सरपंच पंचा कडेन उलोवपाचो आहा न्हू गो. म्हणजे पळय नाल्यार आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन केन्ना पावचेच नाशिल्ले. आमी मॅक्झिमम सी एमाक सांगतले, सी एम मागीर थंय वयतलो आसलो. पूण डायरेक्ट आमकां कनॅक्ट करून दिलें ना. तशेंच दिसता म्हाका आमी आतां भटजीक आपयताले कित्याक आमचो मिडलमॅन म्हणून. हय, म्हणजे आमचें कितें आसा घरांनी बी तो भटजी एका सांगतालो पळय. आतां हेंच्यांनी भटजीकूच कुशीक दवरला म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा म्हणटा. हय, मिडलमॅन काडपाची आयडिया दिसता गो. मागीर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट संस्कृत भटजी संस्कृतान करतालो गो. आमी आतां कोंकणीन मराठीन आमकां कशे भाशेन आमची भाशा पळय ती देव समजतलो. तूं आनी भाशेचेर कितें उलयता गो हें. हय, त्या खातीर मुगो म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जावचो म्हणून म्हाका दिसता मुगो यशोवपी लायल्या आनी भटां आपोवनाका म्हटलां. तुमी ऑनलायन करा म्हटलां. हय, ऑनलायन करीत जाल्यार तो एक प्रॉब्लेम न्हू गो. नॅटवर्क नाल्यार तें घुंवत रावता न्हू गो. नाल्यार एक तर गणपतीक नॅटवर्कान बसोवचो पडटलो किंवा भटजीक तरी नॅटवर्कान म्हणजे पुजाऱ्यानूच नॅटवर्कान बसचो पडटलो. हय, नाल्यार फसतलें सगळें. कशें करता करुया. आनी म्हाका कितें दिसता मुगो आनी एक म्हणजे लोकां कडेन आतां पयशे ना न्हू गो दक्षिणा बी दिवपाक. हय, म्हणून म्हाका दिसता भटजी काडलो की दक्षिणाय वाटावली. तुमचो बाबा कितलो दितालो? तो मेलो 10 रुपया दितालो मुगो भटजीक आनी भटजी मागीर तोंड वांकडें करून धांवतालो आनी हय, म्हाका दिसता तशी कितें तरी आयडिया आहा. कळ्ळें तुका? म्हणून ती यशोवपी लायल्या. हय, हय. म्हणटकीर आमी कितें करुया अंदूची चवथ बरे भशेन मनययात. पूण आतां बोवाळ जाला कितें भटां न्ही म्हाका एक कॉमेडी कळना. आतां हेंच्यांनी मुगो हें केली भुमीपुजना केली. कोणाक घेवन केली? भटजीक घेवन केली. कितलेशेच कडेन भटजींक आपोवन हेंच्यांनी भुमीपुजनां बी केलीं आनी आतांच भटजी नाका. लग्नां बाकीचे इनॉग्रेशनां कोणाल्यो पुजांक सगळ्यांक धांवताले मुगो हे. हय, आतां लोक कितें म्हणटा तुमची गर्दी आहा पळय तेन्ना यशोवपी हें तुमकां कोरोना जायना आनी चवथी कडेच तुमकां लागता काय म्हणून. भानगडी कितें जाल्या आमी कलाकार मुगो आमचे कलाकारांचे प्रोग्राम बंद. हय, ते आनी भटजी हे भोंवत न्हू जाल्यारूच म्हाका दिसता कोरोना जाता. नाल्यार आनी कोरोना बिरोना कांय ना. हय, म्हणून म्हणटा तुजे कडेन उलोवया. हय, बाबाक सांगा नाल्यार भटाक बिटाक सोदूंक धांवशी म्हणून एलावड ना. हय, हय, हय. कोणूय सोयरो बिरो भटजी येयलो न्हू जाल्यार तेजे कडच्यान करून घे आनी मोकळें कर. बेश्टो इशू वाडोव नाका तो. बरें बरें बरें. हय, आतां आमी हय पोरवोन येवन आमी डायरेक्ट गणपतीक कॉन्टेक्ट. हय, मिडलमॅन काडटा. ओके ओके बाय 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 बाय.